आयज एक पत्र पंतप्रधानाक बरयलां, प्रायम मिनिस्टराक बरयलां आनी ताका सांगलां एक नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जी आसा, जी प्रायम मिनिस्टराच्या अंडर आसता, तिका रोप इन कर आनी इमिजिएटली ही सॅल्वेज जावपाक जाय इमिजिएटली. आनी थंय उरोन हें करपाक जायना, कारण ती तळपाचेर आसा आनी पोंदां तो रब्बर आसल्या कारणान ती थोडे दीस उरल्यात. तो जर डॅमेज जालो, बेस डॅमेज जालो जाल्यार ते बोटी वेसल केन्नाय हें जावपाक शकता. तशेंच आनी एक पाकिस्तानाच्यान वेसल येता आनी हेजे पयलीं पाकिस्तानांतल्यान वेसल येवन बॉम्बे जो एटॅक जाल्लो आमच्या नोव्हेंबर 2008 बॉम्बेचेर देशाचेर हल्लो जाल्लो, तेजी पुनर्गती जावपाक शकता, कारण ही पाकिस्तानांतल्यान वेसल येयल्ली आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता ती NIA जी आसा, नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी, आनीक जी दुसरी आमची DIA आसा, डिफेन्स इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी, ह्या दोनूय एजन्सींक इनवॉल्व करून थंय इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. कितले थेरी हाडले तुका काय खबर ना. सो तेन्ना तुमी त्या एक्सपर्टा कडेन डे वन जर एक्सपर्टा कडेन सोंपयल्लें जाल्यार येन्ना म्हणल्यार हो सगळो इशू सोंपतालो. सो चीफ मिनिस्टर सांगता 16-17 दिसांनी की आपूण आतां एक्सपर्टा कडेन उलयतलो, म्हणून तेजेरूच हो चीफ मिनिस्टर कितलो असमर्थ आसा तें पळोवन जाता.